आमी आमच्या जिविताची नदर मारया मोगाचे भावन भयणो. एक बरी शिकवण आमकां जेजू दिता ती म्हणल्यार न्हू, कोणूय आमचे रागार जावन कोणूय आमचे जेलसी जावन दाखोवन तरी सुद्दां आमी तें हें दुसरें कितें चिंततात तें आमी पळयना जावन, पूण देवान आमकां कितें करूंक सांगलेलें आसा, आमी आमच्या जिवितांत सगळें आमी करूंक बरें करूंक गरजेचें. आयज हेंच करूंक आमकां आयचो शुवर्तमान आपयता. आमच्या जिवितांत न्हू आमकां फामाद बी जातलो जाल्यार आमकां जैतिवंत जावंकूच जाय म्हूण फावना. आमी जाता ते भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान बरें करूंक गरजेचें आनी सेवे चाकरीचें मनशां जावंक गरजेचें. जसो जेजू आमचो स्वामी तो जालो ते भाशेन आमी जावंक गरजेचें. आमच्या करण्या वरवीं आमी आमच्या मोगान आनी सेवे चाकरेन आमी आमच्या कश्टवतल्या भाव भयणाक देवाचो उपकार जावंक गरजेचो. आनी तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत खुशालकाय आनी शांती हाडूंक गरजेची. आयज देवा लागीं हीच करपाक मागुया, आमकां ताची आज्ञा पाडूंक. जेजूची आज्ञा एकूच, ती म्हणल्यार एकामेकाचो मोग करूंक. आमी देवा लागीं मागुया तीच करपा दिवंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक वावरुया, जसो आमच्या देवान आमचो केलो तसो.